दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियलो. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी सणसल्याव ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बोडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिला तुझ्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि सलय आमेन. सरिल्ल्या भावार्थ्यां पासत मागणे सासनाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोवन दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन. शतमंता देवाक सरपदवेदारा बापाक सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भीत सांबाळलो अंकवार मरिये थावन जल्मालो पोंच पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आणि ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतालो. सतमानता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पथकांचे बोगसाणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. आनंदाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोमी जेजू जिवंत जाता. जेजूक कुर्साच्या मरणा मुखांतर नाश करूंक जुदेव मुखेल्यांनी योजन केल्लें आनी तातूंत ते यशस्वी जाले.
पूण जेजूच्या जिवंतपणा वरवीं तांचें येवजण निर्फळ जालें, कित्याक जेजूच्या जिवंतपणा वरवीं जेजून ससनाक मरणाकच नास केलें आनी ससनाचें जिवीत आमकां उगडापें केलें। अशें ताचें जिवंतपण नव्या जिविताचो दारवाटो जालो। जेजूच्या कुर्सा मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां नवें जिवीत लाभलां आनी पातका वरवीं दांपुल्लीं सर्गींचीं दारां परत उगडल्यान। जेजूच्या जिवंतपणा विने आमचो भावार्थ व्यर्थ आनी आमच्या जिणेचो शेवट अस्पश्ट। देखून जर क्रिस्त थंय आमी जियेतांव आनी मरतांव, तर आमी खंडीत जावन ताचे सोवें नव्या जिविताक उठतांव आनी ताचे संगी राजवट चलयतांव। पवित्र स्नाना वरवीं आमी जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणांत वांटेली जातांव, पूण पातका आनी ससान मरणांतावन आमी सुटोंक। अशें ह्या संवसारी राटावळी मदें आमची दिश्ट सर्गाक उबारूंक आमी दिसपट्टें पेसाडूंक जाय। तर जिवन जेजूक आमी आमच्या जिविताचें केंद्र करया आनी ताचेर पातयेवन आमचें जिवीत रुपीत करया। अशें ताच्या जैतांत संपूर्णपणी भागीदार जावन सर्गींच्या राजाची हक्कदारां जावच्या बरवशान आमचें संवसारी जिवीत रुपीत करया। आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावन, तुजें राज येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार। नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी सता आणि सदां सर्वता आमेन। ये मोजा जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उजांतले आमकां निवार,
सोमे सत्म्यांग सडकन तुझी काकुळतीची अधिगर्स आसल्यांक सर्गार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर सुमी जेजू सर्गार चडटा. जिवन जाल्लो जेजू 40 दिसा उपरांत सर्गार चडलो आनी आमचे पासत विनाती करूंक सर्गी बापाच्या उजव्याक बसला. जेजूचे स्वर्गारोहण ताच्या मिसावांचे जैत आनी मनशा कुळांतय देवाचो मोग प्रगटता. जैतेवन जाल्लो जेजू जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची झडती करूंक परत येतलो. देखून आमी ताच्या दुसऱ्या येण्याक अत्रेगान राखून रावूंक जाय. तवळ पर्यंत आमी ताचें राज्य ह्या संवसारांत प्रगटूंक जाय आनी ताच्यो साक्षी जावन जिवंक जाय. जेजूचे स्वर्गारोहण पवित्र सभेची चरित्र आरंभ करता आनी आमी ताचे मिसांव मुंदरूंक आमकां आपोवणें दिता. देखून पवित्र स्नान घेतिल्ल्या हर एकल्यान जेजूची सुवार्ता प्रगटूंक आनी ताच्यो साक्षी जावंक आसा. देखून आमच्या कुटुंबांत थावन आमी ताची सुवार्ता प्रगटूंक आनी जियोवंक आरंभ करूंक जाय. उपरांत आमच्या परिसरांत आमचे आदर्श जिणे मुखांत्र ताका साक्ष दिवंक जाय. तर आमच्या पवित्र स्नाना मुखांत आमकां लाभिल्ले आपोवणे आनी मिसांव आमी जाणा जावया आनी आमचे भोंवती क्रिस्ताच्यो खऱ्यो साक्षी जावया. आमच्या पप्पा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स
आसल्यांक सर्गारोन पाय. तिसरो मिस्तेर पवित्रत्म धर्मदूतांचेर देंवता. सरकार सोडून वेच्या फुडें जेजून ताच्या धर्मदूतांक पवित्रत्म बसयल्लो आनी पेंतेकोस्ताच्या फेस्ता दिसा तो आंवकार मोरयेचेर आनी धर्मदूतांचेर आयलो. अशें जेजून ताच्या शिसांक केल्ली पासोवणी पूर्ण जाली आनी पवित्र सभा वाडोवन आयली. पवित्रात्म्याच्या येण्यान धर्मदूत दैरादीक जाले आनी जेजू क्रिस्त म्हूण परगटूंक लागले. अशें साबारांनी तांची पातकी जिणी बदलून जेजूक सोडवणदार म्हूण स्विकार केलो आनी पवित्र स्नान घेतलें. पवित्रत्मो आज पवित्र सभेंत ताचो वावर मुंदारिता आनी जेजूची सुवार्ता परगटूंक प्रेरण दिता. पवित्रत्मो देवान पवित्र सभेक दिल्लें वर्तें देणें. आमचे थंय वस्ती करचो पवित्रत्मो आमकां धैर्यान भरता. तो आमच्या कुटुंबांतय आमचे संगी आसा आनी आमी जेजूची सुवार्ता जियोवंक आनी परगटोवंक आमकां जागयता. तो आमच्या अस्कतकायेंत आमकां घटाय दिता. ताच्या साध्यानी आमकां भरता आनी आमी आत्मीक रितीन फळां बरी जावंक आमकां आदार दिता. अशें आमी एक आदर्श कुटुंब बांदून हाड आमचे भोंवती क्रिस्ताक प्रकाशूंक आमकां उलो दिता. तर पवित्रात्म्याचे सक्तेन बरोवन आमी जेजूच्या सुवार्तेची हातेरां जावया आनी पृथ्वीच्या पंतान पंत जिवंत जेजूची जिवी साक्ष जावया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावन, तुझे राज येवन, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू
आमची पातकां आमकां बक्षी कोंडाच्या उंचांतले आमकां निवार सोमे सत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सर्गार वोन पाय. चवथो मिस्तेर अंकवार मरये कुडी आत्म्या समेत सर्गार घेतात. मोरयेचे स्वर्गावरण सर्ग आमचे जिणेचो शेवट म्हणले सत परगडता आनी त्या बरवशान आमी ह्या संवसारान जिवंक आमकां उलो दिता. देवान मरयेक पातकाच्या खतांतली राखली आनी तिच्या संवसारी पैना उपरांत कुडी आत्म्या सवे तिका सर्गार वचे भाग फावो केले. सडवणेच्या चरित्रेन मोरयेचो पात्र विशेष आनी विशिश्ट. तिचो भावार्थ गुंड देवाची खुशी करूंक तिचें साधन अगणित. देखून देव तिका मेसवालो आनी तिका ताणें कुडी आत्म्या समेत सर्गाक व्हेले. अशें जंय जेजू आसा थंय तिकाय वेचे भाग फावो जाले. देवान मरये कुडी आत्म्या सवे सर्गार व्हेल्ल्या पासून आमी देवाक वाखाणया. सर्गार आसची आमची माय आमकां तिचे सरशी येवंक प्रेरण जावं. सर्ग आमचे जिणेचो शेवट. तशें आसता ह्या 4 दिसाच्या संवसारांत यात्रिका परी जियोवया आनी आमच्या मरणा उपरांत सर्गींचे सूख बगूंक कात्रेक या. आमची कूड पवित्र. पविस्नाना वरवीं आमी देवाची मंदिरां जाल्या. तर आमचे आनी हेरांचे कुडी गौरव दिवया आनी आमच्या कुडीच्या जिवंतपणाक विश्वासान रावया. हे दिशेन सर्गींची आमची माय आमकां प्रेरण जावं. आमच्या पप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. ये मोजा जेजू
आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सर्गारोन पाय. पांचसो मिस्तेर अंकार मोरयेक सर्गा संवसाराचेर रानी म्हूण कुरवार करतात. देवान आमकां ताचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक आनी मेल्या उपरांत ताचे संगी सर्गार सूख भोगूंक म्हूण रचल्यान. देखून जिविताचे हर एक घडये आमी सर्गींच्या अत्रेगान जियोंक जाय आनी सर्गींचे सूख भोगूंक आयतीन जावंक जाय. सर्गार सांत भक्त देवाची स्तुती गातात आनी आमी एक दीस थंयसर येवंक आमकां प्रेरण दितात. सर्गींचे महिमेवंत पवित्र सभेंत सांता भक्तां आनी देवदूतां संगी मोरी आमची माय सोंपता. देवपुताची आवय जावन सोडवणेच्या चरित्रेंत संपूर्ण सहकार दिल्ले तिका देवान सर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरवार केल्या. तर तिका फावो जाल्ल्या ह्या वर्त्या गौरवा पासत आमी संतोश पावोंक जाय आनी सर्गीरासान तिका भेटोवंक दीस मेजूंक जाय. आज सर्गींतान मोरी आमची माय ती आमचे पासत देवा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या लागीं विनंती करता आनी आमच्या कुटुंबाचेर देवाची बेसावां मागता. तर मोरयेक आमच्या कुटुंबाची राणी म्हूण स्विकार करया आनी सर्गार तिचे संगी देवाची स्तुती करूंक आमकां फावो कर म्हूण तिचे लागीं कालतेपणी मागया. तशेंच आमच्या कुटुंबांत देवा करसूंचें बरें म्हूण आमचें तें रुपीत करूंक तिचें आदर्श घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज येवन तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो.
भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. नमांड्रान्ये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आणि बरवशा तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बळकां ह्या दुखाच्या कोंडांत आसता आस्कार उस्कार सोण आमी तुका रुदान करताव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोबी अंकवारी मरये. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर. सम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. संतिसेम त्रिंदादी एकास देवा काकुळतामची कर. भाग्यवंती मरिये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती अंकवारींचे अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पासून विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा पासून विनंती कर. देव कुरपेचे माये आम्हा पासून विनंती कर. पोवनितळी माये आम्हा पासून विनंती कर. कतनातले माये आम्हा पासून विनंती कर. आपुट माये आम्हा पासून विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा पासून विनंती कर. विचित्र माये आम्हा पासून विनंती कर. सुबोधनी माये आम्हा पासून विनंती कर. रसनाराचे माये आम्हा पासून विनंती कर. सोडवंदराचे माये आम्हा पासून विनंती कर. पोष आणि अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. मनापात्र अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. परगटोंक फावो जाल्ले अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. पदवेदार अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. दयाळी अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. विश्वासी अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. नीतीच्या आरशा आम्हा पासून विनंती कर. सन्मायाच्या सिंहासना आम्हा पासून विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासून विनंती कर. आत्मिक फलंगना आम्हा पासून विनंती कर. मान फावो जाल्ल्या फलंगना आम्हा पासून विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित फलंगना आम्हा पासून विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा पासून विनंती कर. दाविदाच्या बुरसा आम्हा पासून विनंती कर. दाडियाच्या बुरसा आम्हा पासून विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासून विनंती कर. सोल्ल्याच्या आर्का आम्हा पासून विनंती कर. सर्गींच्या दरवट्या आम्हा पासून विनंती कर. पंत्यापराच्या नेकेत्रा आम्हा पासून विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके आम्हा पासून विनंती कर. पातक्यांच्या आश्र्या आम्हा पासून विनंती कर. दुखेस्तांचे बुसावणे आम्हा पासून विनंती कर. क्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा पासून विनंती कर. पडव्यांचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. पात्रियार्कांचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. प्रवादींचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. अपोस्तलांचे रान्ये
रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. माडतिरांचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. औंकवारींचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. सोमेस्त संत भक्तांचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. सैंबाच्या कथावीन गर्भे संभावले रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. सर्गीन घेतले रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. भोव पवित्र रोजारीचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. कुटुंबाचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. समाधानाचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बगोस आमका येसुम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दयेन ऐक आमका येसुम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकुळत आमची कर. तुझे ससाय काल ये देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येताव आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपार वो करिनाका पण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार अनंत बरीत आनी सदैवी औंकवारी. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोडून दवरला. भगवंत अंकुवार मरियेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटापलेल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयल्ले आमी जोडशे कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. आतां आमी देवाचें उतार आयकोवया. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 16 वाक्य 1 ते 13. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, एक ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारबारी. हाणें ताची आस्त विबाडल्या म्हूण धन्या लागीं फिर्याद गेली. धन्यान ताका आपोवन म्हळें, हें कितें हांव आयकतां? तुज्या कारबारीपणाचें सगळें लेखपाक म्हाका दी. ह्या फुडां तुवें हांगा कारबार चलोवंक जायना. तो वळतो कारबारी आपणायतल्याक चिंतूंक पडलो, म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडच्यार आसा. हांव आतां कितें करूं? कोंडूं म्हाका त्राण ना. भीक मागूं म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटास कोणेपुणी म्हाका आपणाच्या घरा घेशें. हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धन्याच्या रिणकार्यांक एक एकल्याकच ताणें आपयलें. पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धन्याक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल. ताका कारबारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र, बोस वेगी आनी 50 म्हूण बरय. उपरांत आनी एकल्या लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गोनी गोव. कारबाऱ्यान ताका म्हळें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हूण बरय. त्या आनी तिच्या कारबाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ले खातीर धन्यान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसल्या लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशा प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हूण येत. देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमचे संवसारी ग्रेस्तकाये मुखांत्र तुमकांच इश्ट जोडून घेया. ती तुमकां उपकार पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारांत स्वागत करतले. जो कोण ल्हान संगतींनी विश्वासी तो व्हड संगतींनी विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतींनी अनितीसो तो व्हड संगतींनी अनितीसो. जर फडकिरे ग्रेस्तकायेचे चलावणेंत तुमी पातयेनेचे जाले नात तर खरी ग्रेस्तकाय तुमच्या आदीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत? आनी जर पेल्याक संबंध जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेनेचे जाले नात तर तुमचेच म्हूण कितें आसा तें कोण तुमकां दीत? खंयच्याय साकरान 2 धन्यांची साकरी करूंक जायना. कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा एकल्याक लबदून दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. तुमच्यान देवाची
दुडवाची साकरी करूंक जायना. देवाचें उतार हें. ह्या संवसारी आमी हर एकलो कारबारी. एक निर्दिश्ट मिसाव देवान आमकां दिला. प्रामाणीकपणान आनी विश्वासीपणान आमकां दिल्ली जबाबदारी आमी पाळिजे. सुवार्थेंतल्या अनितीच्या कारबाऱ्या परी आमी जायनाये. एक दीस देवाक आमी लेख दिवंक आसा. भ्रश्टाचार अनितपणादान लोकांक फटोवंक जाता, देवाक न्हय. देव प्रामाणीक मनशाचो मोग करता. विश्वासीपण ताका मानवता. प्रत्येक जावन पयशाचे लेख काडटना आमी प्रामाणीक आसाजे. वैयक्तीक फायदो जोडच्या इराद्यान हेरांक नागोवचे, लुकसाण करचे वा सूख लेख दिवन तांकां लुटचे हें सगळें आमचें अनितपण दाखोवन दिता. ल्हान संगतेनी विश्वासी रावता तो व्हड संगतेनी विश्वासी रावता. प्रामाणीक वावरान आमी पयशे जोडिचे शिवाय आनेकल्याक लुकसाण कर न्हय. ग्रेस्तकाय आमकां सर्गाक व्हरिना. प्रामाणीकपण विश्वासीपण असले शगूण पडल्यार सर्ग आमकां सुकाना. भाग्यवंत कुटुंबाक मागणे. भोवमान फावो जाल्ल्या भाग्यवंत कुटुंबां तूं जावन आसाय आदर्श संवसाराच्या सर्व कुटुंबांक. मोगाळा जेजू क्रिस्ता ह्या संवसारांत मोरयेचो आनी झुजेचो भुरगो जावन नजरेतांतल्या भाग्यवंत कुटुंबांत तूं जियेलोय. तुज्या माय बापाक विधेय जावन चल्लोय आनी सर्व रितींनी तांच्या उतरांक खालतीमान घालें. अशें तूं मोरयेच्या आनी झुजेच्या आश्रयकाल देवाक आनी मनशांक मानवा सारकें प्रायेन, कुडीन, आत्म्यान आनी जानवायेन वाडोवन आयलोय. मोगाळे मोरये, तुवें पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन जेजूक जल्म दिलोय आनी मोगान ताका वागयलोय. देवाची कुशी सदांच तुज्या जिवितांत जारी दवर जेजूक ताच्या मुखल्या मिसावाक तयार केलोय. सांजुजे बापा, तुवें जेजू बाळकाक हेरोदीच्या दावलेंतलो राखलोय. सुताऱ्याचें काम करून मोरयेक आनी जेजूक पोसलें. जेजूकी तें काम शिकोवन दिसपट्टो ग्रास जोडूंक वाट दाखयली. मोरयेच्या आनी जेजूच्या हुस्क्यार प्राण सोडून देवान तुका दिल्लें मिसांव सांपयलें. आमकांय सर्व ज्ञानवारांतली राखोन व्हर. नितीवंत आनी प्रामाणीकपणान आमचो दिसपट्टो ग्रास जोडूंक मोग कर. जेजू, मोरी, झुजे हे भाग्यवंत कुटुंबां तुमचे बरी आमचें कुटाम भाग्यवंत जावं दी म्हूण मागता. तुवें आमकां फावो केल्ल्या कुटुंबा खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी आमचें कुटाम तुमचे जतनेकाल समर्पण दिता. आमचे अत्रेग, सूख दूख, कश्ट आनी वावर तुका भेटयता. आमच्या आनी संवसारांतल्या सर्व कुटुंबाचेर भाग्यवंत कुटुंबाचो आशिर्वाद देवून दी. कुटुंबांतलें हर एक भुरगें जेजू बरी बऱ्या गुणांनी फुलोवन येवं दी. शारिरीक, आध्यात्मीक आनी मानसीक रितीन तांची वाडावळ जावं दी. तांची तालेंतां तुज्या राजा खातीर आनी हेरांचे सेवे खातीर उपयोग जावं दीत. हर एक आवय मोरये बरी कुटुंबाचो दिवो जावं दी आनी हर एक बापय झुजे बरी कुटुंबाचो खांबो जावं दी. हे भाग्यवंत कुटुंबां तूं आमच्या घरांत वस्ती कर. आमकां सदांच देवाची कुशी करूंक शिकय आनी आमचें कुटाम तुमच्या कुटुंबा सारकें भाग्यवंत कर. आमेन. पापसाहेबाच्या इराद्या खातीर आमी आतां संगता मेळोन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरले, समी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरले, समी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरले, समी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां
पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृप्यान भरलेस मी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आदी तसेच सता आणि सदां सर्वता आमेन. या तेर्सान सहभागी जावच्या सर्वां खातीर आमी मागया. तांणी विनवणेक धाडिल्लीं सर्व तेसावां आमी सरेस्पराच्या पांयांतळा दवरया. आमची तेसावांय आमी सरेस्पराक समर्पिया आणि आमच्या सर्व गरजांनी कश्टांत आनी दुखींत आमी सरेस्पराचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावन तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पथकां बोगस आणि आमकां ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. भाग्यवंत कुटुंबा बेसांव आमचेर घाल जियोंच्या कामी देवाचे कुशेकाल. शिकय तूं आमकां बागी तुजी साल वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदांकाल. जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय. जुजे तूं आमकां साय मागतां तुमची ससाय. जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय. जुजे तूं आमकां साय मागतां तुमची ससाय. मोगाळ पुता सोवे अंकार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी